सोमारा राती कानोळे पर्यटक आणि थळाव्यांमदी जाल्ल्या रोड रेजीत अबू फरहान अझमी ह्या महाराष्ट्राच्या पर्यटका आड तशेंच कांय थळाव्यां आड पुलिशेन एफआयआर नोंद केला. इंडिकेटर दाखोवंक ना म्हण कांय थळाव्यांनी गाडी आडायली. अबू फरहान अझमी हो महाराष्ट्राच्या राजकी फुडाऱ्याचो पूत तशेंच फामाद अभिनेत्री आयेशा टाकियाचो घोव म्हण कळटा. राती वाद जाल्या उपरांत बोवाळ जाल्ल्यान थंय बरेच लोक जमले. वाद वाडल्या उपरांत अझमीन आपले कडेन लायसन आशिल्लें पिस्तॉल थंयच्या लोकांचेर नेमलें. लोकांनी प्रकरण पुलिशेंत पावयलें. पुलिशेन अबू फरहान अझमी, झियॉन फर्नांडीस, जोझेफ फर्नांडीस आनी श्याम हांचेर एफआयआर नोंद केल्या. कलंगूट पुलिसांनी पीएन इन्क्वायरी केली त्याच्या कडेन जे गना बद्दल. तेन्ना ताणें त्या गन बी आहा ताणें तेजें लायसन दाखयल्लें आसा, तेजे कडेन लायसन आसा आनी तो म्हणटा आपूण एक महाराष्ट्राचो एक आमदार आहा, तेजो चेडो असो म्हणटा. ताणें पीआयकूय हेच सांगिल्लें आसा. आनी जेन्ना पुलिसांनी तांकां सांगलें तुमी कंप्लेंट दियात, पूण तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली ना. ताणें तें म्हणपा लागले आमी सेटल केल्या. थंय तेंच्यांनी इतको ड्रामा केलो कानोळे ते स्पॉटार जेन्ना थंय गाडी लागिल्ली थंय, आनी पुलीस स्टेशनान म्हणपा लागले आमी सेटल केले. पूण थंय इतको सिच्युएशन टेन्स जाल्लें, तेज्या खातीर कलंगूट पुलिसांनी ह्या हेजेर खुद्द जो हो आसलो ऑफिसर आसलो तेणें कंप्लेंट दिल्ली आसा ह्या हेजेर. ह्या प्रकरणा उपरांत अभिनेत्री आयेशा टाकियान आपले घोवाक समर्थन दीत थळाव्या गुंडांनी तिच्या घोवाक आनी चल्याक वरांची वरां धमकायले. मारहाण केल्ल्यान दोगांच्या जिवाक धोको निर्माण जालो असो दावो केला. गोंयांत महाराष्ट्रा आड बरोच द्वेश पातळ्ळा अशेंय अभिनेत्री आपले प्रतिक्रियेत म्हणटा. घडणुकेचे पुरावे आनी ताचे व्हिडियोय आशिल्ल्याचो अभिनेत्रीन दावो केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.